श्याम व्हेरी क्विकली किती हा 12 दिवसाचे अपडेट. प्रमोद आयची अपडेट दिता असताना आयज बीजेपीची नॉर्थ गोवा बीजेपीची आयज मिटींग म्हणजे इलेक्शनाच्या हितून मिटींग जाल्या आनी ऑब्झर्वर जो सीटी रवी बीजेपीचो आहा तो येयल्लो आसा आनी आयज तेंच्यांनी बीजेपीन जे योगा डे सेलिब्रेट केलो तेचे जी प्रोग्राम जाले ते ही बुक रिलीज केला सिटी रवीच्या हितून आनी त्या उपरांत पत्रकारां कडेन त्यांनी हे घेतले पत्रकार परिशद घेतल्या तेन्ना काय प्रश्न पत्रकारांनी विचारले की जे आता इलेक्शनाक जे कॅन्डिडेट आसतले ते जे पार्टींचे प्रत्येक जाण आपूण कॅन्डिडेट आसतलो आनी हे ते बी सांगता पूण तेन्ना दोगूय सिटी रवी उलयता आसतना आनी सदानंद तानोडे उलयता आसतना हे पार्टी जे कितें आहा पार्लमेंटरी बोर्ड आसा तीच पार्टी कॅन्डिडेट कोण आसतलो ही ठरयतली ताका प्रत्येक जाण आपूण जर आपूण कॅन्डिडेट आसतलो तेची म्हणजे खास हो एक शब्द वापरलो तेणी ती तेंची खास आनी ते तेंचे तशें ना फक्त पार्टीचे कितें तरी डिसिप्लीन आसा आनी त्या प्रमाणे पार्टीत कितें तरी डिसिजन घेतलो कोण आनी दुसरे जेन्ना कॅन्डिडेट तुमी डिक्लेअर करतले तेन्ना कोण कॅन्डिडेट आसतले कशें तेन्ना पासून तेणे म्हणटा आसतना सांगले की आतां विचारतना आमी जे काँग्रेसींच्यान 10 जाण येतले तांकां सगळ्यांक टिकेटी दितले काय तेंचो परफॉर्मन्स कितें आहा पळय तेंचे एक्टिवनेस कितलो आसा पळय ते पळोवनूच तांकां टिकेटी दितले अशें सिटी रवीन ओके सांगले. ओके दुसरी काल एक म्हापसा तार रिवराचे जे पोल्युटेड जाले तेजे जे मिटींग जाल्या उपरांत काल तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें भितर आमदार आसले हॉल्डोनचो आमदार ग्लेन टिकलो आसलो मागीर म्हापसाचो जोसुआ डिसोजा आसलो मागीर चेअरपर्सन आसले बाकी PWD WRD हेचे सगळे इंजिनियर बाकी सगळे कावन्सिलर आनी NGO बी आसून तेंच्यांनी थंयसर वचून इन्स्पेक्शन केले आनी पूण मेनली आनी तेंच्यांनी ते चवथीक पयली जाता जाल्यार तो गाळ काडपाचो ओके हे तेंच्यांनी ट्राय करतले म्हटल्यार पूण तरी आसतना ते पोल्युशन कशें जाता पळय ते करपाची गरज आसा या ही आसली या आयची अपडेट. थँक्स अ लॉट श्याम.